मोगच्यानो देव बरो दीस दिवं तुमकां नोवेनाच्या निमाण्या दिसा आमी आसां आनी आज तुमकां दिल्ल्या कडतिलेंनी पळयलां जावं बरो हो दीस धार्मिकां खातीर याजकां खातीर आनी सगळ्या धार्मिकां खातीर आमी मागूंक म्हूण नमयारलो दीस देखून मोटव्यान मिसाचे सगळे भाग आमी काल पर्यान नियाळ केले देखून आणकी थोड्यांची जायतीं सवालां आसात जायते विशय थोड्यांनी सडीत समजोने खातीर विचारले आसात पूण ते थंय हांगा विंसूंक आतां आमकां वेळ ना मुखल्या दिसांनी केदां अवकाश मेळ्ळ्यार हर एक असले तुमी विचारलीं सवालां जावं पुरो ताचे उपरांत सडीत माहिती आमी दिवंक प्रयत्न करता आज देखून धार्मीक याजका खातीर म्हणटा आसतना आमी अशें चिंते निमाणो दीस मिसा वेळार तुमकां फेस्ताच्या दिसांनी आमच्या गांवांनी पुरा फेस्ताच्या पयल्या दिसांनी कितें करता पयलें आतां न्हय तरी नवे वस्तूर घेवंक आसता नवे वस्तूर घेवंक आसता आदल्या दिसांनी देखून तुमकां बगूंक बरो थोड्यांक पाद्र्या घालतारी येता आसतना बरें जिगी बिगी घालतात आमी सदांचेच घालून आयले हांव न्हय म्हणून देखून मिसाचे वस्तूर आनी ताचो अर्थ फकत याजकान मात्र घालच्या 4 संगतींचो विवर नेसच्या वस्तुराचो 4 संगतींचो विवर जायत्यो संगती आसात दाखल्याक दियाक एक दुसरें वस्तू नेसता ताचे उपरांत बिस्प येता आसतना बिस्पाच्यो हेर थोड्यो संगती आसात आनी म्हणटा हांव तारीख लखती जाल्लें ते कोणें नेसी येता बिस्प नेसता याजक नेसता दियाकोन नेसता कोण आल्ताराची सेवा करता थोड्या फावटी आल्ता भुरग्यांक तुमी पळयतात आमच्या गांवांनी थंय हांगा तांबडे आनी खंयचे दुसऱ्या रंगाचे घाला जावं पुरो तांणी हें धवें वस्तूर नेसी येता आनी हें धवें वस्तूर आल्तारीक सीमीत जाल्लें आल्तारीर नेसच्यांनी आमी ते घालचे वस्तूर आनी ह्या वस्तुराक लातीन भाशेन आल्बा म्हणटा हांव आल्बा म्हळ्यार ताचो अर्थ सकाळी जाता धवेंय जाता आल्बा म्हळ्यार धवो रंग देखून धवें आतां हें कित्याक नेसचें हें धवें वस्तूर कित्याक नेसचें धवें वस्तू तुमी स्त्रियो जाणात न्ही तुमी भारताचो अर्थ दिनाकात भारतांत धवें म्हळ्यार थोडी विधवोय घालतात पूण आमी तुमच्या मदल्यांनी रेस्पेरा दीस तुमी धवें न्हेसून आयिल्ल्यात धवें नितळायेचो गुर्त धवें वस्तूर नितळायेचो गुर्त आतां ताका कितें देवशास्त्राचोय अर्थ आसा धव्याक नितळायेचो म्हणटा आसतना हे वस्तूर खंय आमी नेसतांव पयलें जावन आमच्या जिणयेंत जावं पुरो तुमच्या भुरग्याक बरें करून तुमी सोबीत करून नाणयलें नेसयलें आनी पुरा पूण एक धवें वस्तू ताका न्हेसोवचो एक दीस आसा ओला दिसा आमी त्या भुरग्याक धव्या वस्तुरान न्हेसयता याजक तुमी जावं पुरो एक चेडू भुरगें जाल्यार चेडो भुरगें जाल्यार एक आंगलेशें घालून धवें आंगलेशें घालता ताचे उपरांत नेसाप ताचो बायलो गुर्त जावन लावन एक तुवालो जावं पुरो त्या भुरग्याचेर घालून क्रिस्ताचें नेसाप म्हणून आमकां दाखयता देखून त्या भायर पवित्र नेसाप त्या भायर हे नेसाप आमी खंय नेसतांव असो अर्थ हो गुंडायचो अर्थ अती गरजेचो आमी सर्गाक वता आसतना सर्गार खंयचें ड्रेस आसूं पुरो धवें सांकेतीक रुपान कित्याक उगडापण पुस्तक आमकां सांगता धवें नेसलेले ते धवें वस्तू नेसलेले शेळयेच्या रक्तान धुवन धवे केल्ले रक्तान धुवन तांबडे जायचे जाल्यार हांगा शेळयेच्या रक्तान धुवन नितळ केल्ले म्हळ्यार सक्कड आमी पवित्र स्नान घेतिल्लीं मनशां देखून हे सर्गींचे वस्तूर पवित्रपणाचे वस्तू आनी हाचो सगळ्याचो संकेत जावन याजक हें धवें नेसता आनी हें धवें नेसतानाय ल्हानशें एक मागणें आसा तें याजक गुपीतपणी करता म्हजें काळीज नितळ कर देवा कित्याक हें हांव नेसतना आतां म्हजें काळीज नितळ कर म्हाका तुज्या रक्तान धुवन नितळ कर ह्या वरवीं हांवें सासणाच्या जिणेचो संतोश आपणायचो म्हाका दी म्हणून याजक मागता जालें ताचे उपरांत एक ल्हान दोरया कोर्दांव
करदांव पळयलां आनी थोड्या फावटी तुमी हांगा बांदचे हांगा ओके दोबे आल्बाच्या भोंवतणी आमी बांदची ती बांदचो तो ल्हान नाडो या ल्हान दोरी आमी हाका पेंकटा बांद म्हूण येता पेंकटा बांद सांत पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत सांगता जानुवायाचे कमर बांदून जागी रावा जानुवायाचे कमर बांदून जागी रावा हो पेंकटा नाडो या पेंकटा कमर बांदचे म्हळ्यार हर एक घडी आमी तयार आसा म्हणून देखून एका शिपायान तें बांदूंक जाय आसलें आपूण तयार आसा झुजूंक केदाळे ह्या पयलें आपूण केन्नाय तयार आसा कोण हो पेंकटा कितें कमर सोडून दवरता तो सुशेगान आसा देखून मिसा वेळार आमी तुर्तुपणी म्हणल्यार बरी हो पेंकटाचो नाडो बांदून आमची तयारी दाखयता ताचे सांगता ताका देवशास्त्राचोय अर्थ आसा जेजूक खांब्यार बांदून जर्मनांनी मारता आसतना बांदूंक वापरलो गुर्तू म्हणून आमी बांदूंक जावं पुरो असल्याच नाडयान बांदलो खंय आमकां दाखलो असो मेळना जाल्यार हें चिंतप आमच्या परंपरेंत आयलां तो पेंकटा बांद जेजूक जर्मन मारता आसतनाय बांदुल्लो म्हणून ताचे सांगता हो पेंकटा मानसुगी दाखयता मानसुगी म्हळ्यार आमी तर जाणाव थोड्या फावटी वस्तूर अशें कितें केलें इस्कळ आसून वाऱ्यार उपच्या बरी आमकां दादले जावं पुरो थोड्या फावटी एक इनशर्ट करतना बेल्ट घालतात जावं पुरो पॅन्टा खातीर मात्र न्ही कित्याक तातूंत सोबाई आनी वस्तुराची तयारी दिसता मानसुगी तशेंच ताचो एक दैवीक अर्थ आसा देवा खातीर वावरूंक आमकां उर्बा आसा म्हूण आमी दाखयता म्हळ्यार हर एक घडी आमी तयार देखून हे ल्हान ल्हान गुर्तू पूण ताचो दैवीक अर्थ तसो आसा देवशास्त्री अर्थ तसो आसा देखून तें बांदतनाय याजक एक ल्हानशें मागणें करता तो म्हणटा सोम्या म्हाका बांदून दवर कशें तुज्या ह्या पेंकटा नाडयाच्या नितळायेन कित्याक हें हांव बांदून दवरतना म्हजे थंय नितळाय उरूं म्हाका शुद्ध कर म्हणून एक याजक या कोण दियाकोण जावं पुरो ते न्हेसतना बांदूंक ताणें मागूंक आसा ताचे उपरांत पातकाच्या बुलोवण्यांत हांव म्हाका राखून व्हर म्हूण तो मागता गुपीत तरी मागता इतलें पेंकटाच्या नाडया विशीं ताचे उपरांत चड करून तुमकां याजक सगळे न्हेसून आयिल्लो दिसता स्तोल ओके हो स्तोल कितें मणयाऱ्यांचो गोमटे रुमाल आखता कोणे म्हाका तुमी कितें चुडीदाराचे शॉल घाला अळे ओ ते एकले बाय आसा ताणें बरो करून एकोडो गुणान घाला गोमटे रुमाल थंडेच्या गांवांनी बरें आनी कितें न्हेसतात गोमटेक ताकाच लागून तें केल्लें कित्याक याजक ताचे वस्तू न्हेसतना हांगा न्ही भायल्या गांवांनी थंडी आशिल्ल्या गांवांनी ताका लागून हो रुमाल मोठो आसुल्लो आमी खंयचे म्हणटा उलनाचो वस्तू असो आसुल्लो हांगा गोमटी ऊब आसल्यार तुका शेळ आनी पुरा जायना म्हणून ते सादे आमी न्हेसचे वस्तू तेंच उपरांत बदली जावन आतां ह्या नमुन्याचे वस्तूर जालां ताका लातीन भाशेन उपरांत आनी एक नांव आयलें ओरारियूम म्हणून ओरारियूम समाज तांकां वळखून घेता कोण असले वस्तूर घालताले सुरू रोमांत आसतना तांचे सेनेटर ते घालताले जेजूच्या काळार या ताच्या पयले सेनेटर तसले वस्तूर घालताले क्रिस्तांवपण आयल्या उपरांत पाप साहेबाक ते वस्तू दिवंक सुरू केलें पाप साहेब तांच्या भर्माचो तांच्या मानाचो बैलो गुर्तू जे कोण हें घालता तांच्या मानाचो बैलो गुर्तू देखून आजुनी आमी हें देखता आसतना वो कोण मणयारी म्हूण आमच्या मतीक येता ताचे सांगात आमी म्हणटा जेजून पांय धुता आसतनाय ओरारियूम तो न्हेसुल्लो म्हणटा आमी आज ताचो गुर्तू जावन बायल्यान अशें पेंकटाक इंगड वस्तूर न्हेसता याजक आनी तुवालो न्हेसून पांय धुता आसतना निमाणे ब्रेस्तार तुमी पळयलां जावं पुरो आमचें चिंतप आशिल्लें जेजून शिसांचे पांय धुता आसतना हें ओरारियूम तो न्हेसुल्लो म्हणून तशेंच
ओ गुर्तु चड करून ओ स्टोल जेजून कुरीस वावयल्ल्याचो गुर्त. देवशास्त्रांत जेजून कुरीस ताच्या खांदार वावयलो म्हणल्याचो गुर्तू हो. देखून याजाक कितें करता, हे न्हेसता आसतना वो स्टोल न्हेसतना ताचो अधिकार दाखयता. अधिकार दाखयता. देखून तुमी पळयलां जावं पुरो, हांगा ब्रदर कांय नातल्यार मिसा वेळार पळयलां जावं पुरो, ब्रदर तांचे वयर एक सरप्लीस म्हणून ते मोठे धवे वस्तू घालतात. पूण याजक हे न्हेसून येतात, स्टोल न्हेसून येतात. तांकां माकलां, तांकां वोर्दू मेळ्ळ्या म्हणल्याचो भायलो गुर्तू. तेंच दिया कोण अशें करून वांगडे घालून येतात. कित्याक तांकां पुर्तीपण संपूर्णाय आणकी मेळूंक ना, ते आणकी सेवेंत आसात म्हूण दाखयता. देखून आमी अशें घालून येता आसतना जायते हर एक साक्रामेंतां, एक कुमसार करतना, एक आनी खंयची वस्तू बेंजार करतना, तुमच्या घरा बेजमेंत करूंक येता आसतना हर एक घडये याजक ते स्टोल घालता. याजक ते स्टोल घालता. तितले मात्र न्ही, थोड्या फावटी आमी एक्झॉर्सिझम म्हणटा, सैतानाक धांवडायतना सयत आमी ते कड्डायन घालूंक आसा. कड्डायन घालूंक आसा. तो एक अधिकाराचो गुर्तू. तोच गुर्तू दिया कोण वांगडे घालता आसतना ते सेवेंत आसात म्हूण दाखयता. निमाणें तेंय घालतना एक मागणें आसा. निमाणें ह्या जागाची प्रधान मुस्तायकी वयर घालचे न्ही वस्तू तुमी पळयता. आमी ताका काजूल कोंकणींत जावं पुरो, लातीन भाशेचो काजुला हाचे तावन शब्द अर्थ आयला. असो अर्थ कितें, ल्हान एक घर. आनी एक ल्हान घर म्हळ्यार कितें, काजूल तंबा रितीर ह्या जागाक पूर्ण रितीन पांगुरता. आतां जावं पुरो आमचे इल्ले विस्तार, पयलें व्हड एक मांत आमच्या भोंवतणी रेवडावचो आसलो आनी फकत गोमटी मात्र भायर. देखून एक टेंट, एक तंबू, एक शिबीर घाल्ल्या भितर तांतू म्हाका लिपोवन दवरला म्हणल्याचो अर्थ. त्या गांवान, युरोपाच्या गांवांनी पुरा शेतकारी पावसांत आवणगी हिवेंत आवणगी राखून व्हरच्या खातीर असले वस्तू न्हेसताले शेतकारी. उपरांत हे वस्तू सगळें बदलून बदलून अधिकाऱ्यांचें जालें. आमी म्हणटा पिलाता मुखार जेजूक हाजीर केल्ल्या वेळार जेजू हेंच वस्तू न्हेसून आसलो लांबायेचे. देखून आमचो असो गुर्तू कितें, ह्या जागे कित्याक न्हेसता. ह्या जागा हे न्हेसुल्ल्याचो गुर्तू मोग. आतां मोगाच्या भितर तो स्टोल घालता, अधिकार. देखून पवित्र सभा आमकां उगडास करून दिता, अधिकार हेरांक धमकूंक न्ही, हेरांक कितें नीत करूंक न्ही, अधिकार मोगाचो जावंक जाय म्हणून उगडास करच्या खातीर याजक स्टोला वयर आपलें काजूल न्हेसता. देखून आज तुमी याजकाक पळयता आसतना हर एक आका एक मागणें आसा. याजक म्हणटा, हे देवा म्हाका कितें तुज्या परजेचो हो नांगोर व्हरूंक वावोवंक म्हाका बोळ दी आनी म्हजें कितें वजें हाळू कर म्हूण याजक मागता. देखून 4 संगती आमी सांगले. पयलें आल्ब, ताचे उपरांत कोड्दांव, ताचे उपरांत स्टोल, ताचे उपरांत वयर घालचें काजूल.
उभी राहूया. संतोषाच्या उमाळ्याने भरू, काळजाची तुझे दै उभारू. तुका हसू तुका म्हणू गायतां एका ताळ्या. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका दुनिया, सृष्टीच्या रचणारा. ये कृपे सागोरा, वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका दुनिया, सृष्टीच्या रचणारा. ये कृपे सागोरा. मोगाळ भाऊ बहिणो, तुमकां सर्वांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. जेजू बाळकातय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी नोवेनाच्या 11च्या दिसा सावन फाटल्या 9 दिसां जावन आमची सर्व मागणी जेजू बाळका समोर उबार दिवन आमी हे देवा सावन भक्तीपोवन आमी आदारले. आनी ह्या दिसा प्रत्येक जावन देवाचेर संपूर्ण विश्वास दवरची व्यक्ती जावंक, देवाचेर परिपूर्ण पातयेनी दवरलेले भावार्थी लोक जावंक आज जेजू आमकां हर एकल्याकी आपयता. विश्वासीपण हर एका शेतांत भोव गरजेचे मोगाळ भाव भयणो. कशें लग्नांत पती आनी पतीन एकवट आसतना आमी मोरा पर्यंत विश्वासी रावता म्हूण भास दितात. ह्या कुटुंबाची विधीत संबंध मध्ये आमी जियेत आसतना आमी आमचे विश्वासीपण दाखयता. ह्या आमच्या इश्टा खातीर आमी विश्वासीपण दाखयता. ह्या आमी काम करच्या जाग्यांनी ह्या आमच्या वेव्हारांत आमी विश्वासीपण दाखयता. तशेंच आमचे विश्वासीपण निरंतर आमच्या देवातय आमी दवरूंक आसा. देवातय विश्वासीपण दाखयल्यार मात्र देव आमकां ताच्या बेसावांनी घालता. देव तसो फळ आमकां दिता म्हणल्यार जेजू आमकां दाखोवन दिता. तर मोगाळ भाव भयणो, देवाक हरसूंक आमी हांगासर आयल्या. देवाक ना वाडूंक आमी आयल्या. आमची मागणी देवा मुखार समर्पूंक आयल्या. तर निरंतर देवाचेर विश्वास दवरचेले व्यक्ती जावचे पासून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आयचो दीस प्रत्येक जावन सर्व धार्मिकां पासून मागचो दीस. धर्म प्रसारांत सर्व धार्मीक भाव भयणी निरंतर वावर भेटयतात आनी तांचे वरवीं पवित्र सभेंत भावार्थ प्रसाराक खूब मोग जाता आसतना ह्या सर्व धार्मिकां पासून आमी मागया. देव ह्या सर्व आमच्या धार्मिकांक बेसावणी बरोवन दी, तांचे मिसांव जिवीत फळां बरी जावं दी आनी तांकां सर्व कश्टांतले पिडेंतले राखून व्हरून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. हे मिसाचें बलिदान खरेपणी भेटोवंक फुडें सरता आसतना एक डिबर आमचें उणेपण वळखून घेवया. जायते फावटी देवातय आमचें अविश्वासपण दाखयलां. आमच्या संबंधांत आमी अविश्वासी जाल्या. आमच्या कामांत आमच्या वेव्हारांत आमी अविश्वासी जाल्या. त्या सर्व गडितां पासून देवा लागचें आमी बोगसाने मागया. आमची पातकां वळखून संगत आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या सांगता, मनान चिंतून तोंडान पुसारून वायट आदारून आनी बोरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत मागे सदांच सांगवार मोरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थव्याम. सर आमच्या गरजां बसोत इराद्यां बसोत आमी मागया. भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. या जिवितांत ताची सडवण साकून ता दोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरान ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जी येता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा लागीं ये प्रार्थन आनी ही विनंती करून जातस सलमाव सर्वेस्पराच्या वेदी मुखार दिंबयेचेर पडोवन आनी सर्गाक आपले हात उबारून आसलो. थंयसो उठलो तो इस्रायलाच्या सगळ्या समुदाये मुखार आयलो आनी तांकां आशिर्वाद दिवन व्हडल्या ताळान म्हणलो, सदैव जावं सर्वेस्पर. ताणें आपल्या पोरजे विशेव दिला. आपल्या सेवका मोयचे उद्देशी ताणें दिल्ल्या उत्तम बसण्यांतली एकच एक पूर्ण जायनासता वचोंक ना. जसे सर्वेस्पर आमचो देव आमच्या पुर्वजां सोबे आसलो तसे तो आमचेय सोबे आसूं आनी आमकां तो सांडिना जावं वा पयस करिना जावं. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले आदेश आज्ञा आनी कायदे पाळून सर गजालींनी तांच्या वाटांनी सोरचे खातीर तो आमची काळजां ताजेशी ओडू. हांवें सर्वेस्परा मुखार लालून उसरली ही उतरां दीस रात ताजे उजीर आसूं आनी हर एक दिसाचे गरजेक अनुसरण तो आपल्या सेवकाक आनी आपल्या परजे इस्रायलांक न्याय करून दिव. हे परी सर्वेस्पर जावन आसा देव आनी ताजे भायर दुसरो कोणूच देव ना म्हूण संवसाराची सर राष्ट्रां जाणा जातली. आयचे परी तुमी सर्वेस्परा आमच्या देवाचे कायदे आनी आदेश पाळून तुमची काळजां ताका पुर्ती विश्वासी दवरा. देवाचे उतार्ये. देवाचे उपकार. सर्वेस्परान दिला तांकां उंडो सर्गीचो. सर्वेस्परान दिलो तांकां उंडो सर्गीचो. जे आमच्या कानांनी जाणा जावन घेतला, जे कितें पुर्वजांनी आमच्या आमकां सांगलां.
ते सगळे आमचे मुखले संत ते सांगतेल्या ओडपूण सर्वेस पुराण देवाचे वर्णितेल्या सर्वेस पोरांतिलो तांकां हुंडो सर्गीचो मोळबाच्या कुपांक ताणे आज्ञा आपली दिली अंतराळाची सगळी दारां ताणे उगडली सगळ्या तांच्या खाणा जेवणाक मान्ना पाठयले सर्गीचे खाण तांकां ताणे दाराळ दिले सर्वेस पोरांतिलो तांकां हुंडो सर्गीचो सर्वेस पोरांतिलो तांकां हुंडो सर्गीचो Hallelujah, 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 hallelujah. एक वड प्रवादी आमचे मध्ये उठला देव आपले परजेची भेट करूंक आयला Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस पोम तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो जुवाम परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा मालीम म्हजे तें आसून फळ दिनांतलो हर एक फांटो तो कातर घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेणताम तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मरी फात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात तुमी म्हजे तें एकवटून रावा तेदवा हांव तुमचे तें एकवटून रावतलो जशें एक फांटो वाली तें एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे तें एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात वय हांव दाखवाल तुमी फांटे जो कोण म्हजे तें रावता आनी जाचे तें हांव रावतां तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात म्हजे तें रावणांतल्याक फांट्या बरी कातर उडयतले आनी तो सुकून वेतलो तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यांत घालन लासतात तुमी म्हजे तें रावशा जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे तें रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितें तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शिस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावाचे म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशा जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात देवाची उतार हे वगळी तुका क्रिस्त जेजू बाळका थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो फाटल्या 9 दिसां जावन विविध विशयांचेर आमी अवलोकन केलें आनी विविध संदेश आमच्या जिविताक घरा व्हरून आमी गेल्या आनी नोवेनाचो आयचो निमाणो दीस आनी फाल्यां फेस्ताचो दीस आनी ह्या दिसा आमचे मुखार
दवरचो संदेश आसा जेजून तुमची काळजां सर्वेस्पराक पुर्ती विश्वासी धरा आणि हाका पूरक जावन आज आमी आमच्या लौकीक जिणे विशांत द वर्ल्डली लायफ आणि आमच्या आध्यात्मिकता स्पिरिच्युअल लायफा विशांत स्पिरिच्युअलिटी हाचे विशांत आमी संबंध आसा करूंक ह्या दोन्ही संगती मध्ये आमी तुलन करून पळोवंक आज आमचे थोडे प्रयत्न करया ताचे विशयाचेर नियाळ करूंक फुडें सरया मोगाळ भाऊ भयणो म्हणजे नियाळाक लक्ती जावन एक गडीत तुमचे मुखार दवरचें तर गुरुराजा खर्जगी एक कन्नडसो प्रख्यात बरयणार आणि करुणाडू बाबेळाके म्हणल्या एका अंकणांत तो एक लेखन बरयता स्वंत नीज गडीत तो बरयता आणि त्या गडिताचें नांव आसा स्वल्प मोसा इल्लोसो मोसुम रामराय म्हणलो एका हळ्ळेसो एक प्रख्यात हायस्कुलाचो हेडमास्टर तो एक नितीसो मनीस शिस्तीचो मनीस आणि देवबिरांतीचो मनीस सकट लोक ह्या हेडमास्टराक मानताले आणि हाका दोग जण चरखे पुतूम दोगी जण बिझनेस या व्यवहार करूंक आराम करतात आणि तांकां आपलो बापूय मार्गदर्शन दिता आणि म्हणटा पुतानो बिझनेस करता आसतना सत्राय करा नितीन सला वायट करी नाकात पैशाच्या आपलेसान बरो नाकात म्हणलो मार्गदर्शन आपल्या भुरग्यांक तो दिता आणि ताणें बिझनेस आराम केलें थोड्या वर्सां उपरांत आपल्या बापायक ह्या हेडमास्टराक आयको मेळटा आपणाचे पूत अव्यवहार करनासात पैशाच्या आपलेसान भरल्यात मोस करनासात म्हूण बापायक बेजार जाता आपणाचे पूत एका मास्टराचे पूत टिचरीचे पूत नितीन सल्ला म्हणल्या खातीर आणि एक दीस तो दोगांयकी एका फेस्ता दिसा आपणाच्या घरा जेवणाक तो आपयता बरें जेवण तो तयार करता आणि तो जेवणाच्या आखरेक म्हणटा पुतानो आज हांवें एक स्पेशल आयटम केला ते जावन आसा वॉर्न रुचीक गोडान केल्लें किशमिशो येळो सकट घालन भोव रुचीक हांवें वॉर्न केलां तुमी तें खायचें पूण एक हाचे सांगाता ह्या वॉर्नाक हांवें आमच्या आंगणांत पेट्यान केल्लें इल्लें मेळ्ळें हांवें तातूंत घालां हें आयकत आसतना हे दोगी पूत वंकारे काडटा दादा तूं कितें म्हणटाय पेट्यान केल्लें तें मेळ्ळेंच न्ही गी शेणच न्ही गी थोड बापय ताका म्हणटा तर पुतानो इल्लो मोसू या व्हडलो मोसू मोसूच न्ही गी कन्नडांत एक फामाद सांगणी आसा मोगाळ भाऊ भयणो अडके कद्दरू कळ्ळाने आणे कद्दरू कळ्ळाने म्हळ्यार आज मोगाळ भाऊ भयणो आमचे मदें देवसार विचित्र तरान आमचे तें काम करता देवसाराची शिमटी आमकां विविध तरान मोसाक समटयता आज आमकां तो सांगता की इल्लो मोस केल्यार कांय जायना हांवें इल्ली पाडिश्टघात केल्यार कांय जायना हांवें इल्लें आज ड्रग्स या स्मोक केल्यार कांय जायना हांव इल्लें आज मोबायलांत पाड पिंतूर पळयता कांय जायना म्हज्या जिवितांत हांव सडीत मोबायलाक लब जाला कांय जायना आज हांव अनैतीक संबंधांत जियेता कांय जायना म्हजी आत्मीक जिणी पाड जाल्या कांय जायना आयताराचे मिसाक हांव वचना कांय जायना मागणें करूंक आळसाय भोगता कांय जायना म्हणल्या रितीन आज आमचें आत्मीकपण आमी खंयी होगडावन आसा म्हूण आज अवलोकन करया आज आमची लौकीक जिणी आमी वारोवन पळयत आसतना आमच्या लौकीक जिणयेंत आमची तें गरिस्तकाय वाडल्या मोगाचें न्हू भोव बरें आमची आर्थीक परिस्थिती बरी जाल्या धन दिरवें आस्त बदीक बरें काम बरें बिझनेस सक्कड आसा पूण आज वटेचे सवाल म्हजी आध्यात्मीक या म्हजी मागण्याची जिणी म्हजी स्पिरिच्युअलिटी खंय आसा म्हूण आज आमी आमची सर्व संवसारी लौकिकता जोडून घेवन जर म्हजी
आध्यात्मिकता हांव वॉकडावन घेता तर हांव जिणयेंत झिरो जाता, जिणयेंत सलवणी हांव अणभव करता. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता, हांवें तुमकां विसून काडल्यांत तुमी फळ दिवचे, उरचें तसलें फळ दिवचें म्हूण जेजू आमकां सांगता. देखून आमी फळ काडचे तर आमची केवळ लौकीक जिणी व्हरून गेल्या पावना बगार आध्यात्मीक जिणी सांगता व्हरून वचूंक आसा. देवाक आमच्या जिवितांत आमी पयलो जागो दिवंक आसा. देखून सम्यान म्हणली उतरां आसात, तुमी अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरा. संवसाराक व्हरता तो वाटो ह्या दारवटो रुंद आनी तातूंत जायतीं जाणां वचूंक प्रयत्न करतात, पूण सर्गागेचो वाट तो नितीसो, तो मोगासो, तो मागण्याचो, ती वाट अशीर म्हळ्यार ती वाट कश्टांची. आनी आज आमकांच विचारया, असली अशीर वाट धरूंक हांव तयार आसांगी. कश्टांची वाट, नितीची वाट, मागण्याची वाट, पेल्याक मोकरची वाट, पेल्याक समजून घेवची वाट हांव धरतांगी आनी सोम्यसरशी वचूंक हांव तयार आसांगी. आमच्या घरांनी करंट आसा मोगाचें न्हू. करंट मेन लायन तावन डिस्ट्रिब्युशन डीबीक येता आनी थंयसर एक फ्यूज आसा. सरजकट्यांच्या घरांत करंट आसून म्हज्या घरा करंट ना तर आमी कळाचे की तो फ्यूज गेला म्हूण. आनी तो फ्यूज पेटलेलो फ्यूज सारको केल्यार मात्र आमच्याय घरा करंट येता. तेंचं निदर्शन घेवन आज 3 सवालां आज आमकां आमी विचारुया. पयलें सवाल, म्हज्या आनी देवा मदल्या संबंधाचो तो फ्यूज हुलपोवन गेला गी आनी तो संबंध हांवें तुटोवन घेतला गी. दुसरें सवाल, संवसारी संगतींनी हांव बुडोवन म्हजो जिणयेंत ओवरलोड जावन हांव देवा तावन पयस केलां गे म्हणलें सवाल. आनी तिसरें सवाल, आध्यात्मीक काळोख म्हज्या जिणयेंत आसा म्हणले विशीं हांव जाणा जातांगी. म्हज्या आध्यात्मीक जिणी सारकी ना म्हणले विशीं हांव जाणा जावंक प्रयत्न करतांगी. आनी हाका पूरक जावन आज आमी देवाचें उतर आमी आयकलें. जेजू खरी दाखवाल जो हांवचो वांचेल 15वो अध्याय ओळ 1 तावन 10 म्हणसर आमी आज वाचलें. आनी थंयसर जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा खरी दाखवाल आनी तुमी जावन आसात म्हजे फांटे. जो कोण म्हजे ते रावता आनी हांव ताचे ते रावता आनी तो यथेश्ट फळ दिता. म्हळ्यार आमी केन्ना सोम्यतेन चिटकोवन रावता, सोम्याच्या सांगातपणान जियेता, सोमी आमकां यथेश्ट फळ काडचो अणभव आमकां फावो करता. आनी मुखलें एक वाक्य आसा तें भोव प्रमुख. जेजू म्हणटा, म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात. सोम्या विने आमी कांयच करूंक शकना. हे देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना 2 संगत्यो ह्या देवाच्या उतराचेर तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. पयल्यान हे देवाचें उतर एक बरवस असो संदेश, अ मेसेज ऑफ होप. देवा विने आमी कांयच करूंक शकना. मुखार भाव भयण न्हू, आज आमकां आमी सवाल विचारुया, आमची पातयेनी कोणाचेर? आमचो विश्वास कोणाचेर? आमची पातयेनी आमचो विश्वास निरंतर आमी देवा बापाचेर दवरूंक जेजू क्रिस्त आमकां आपयता. जिणयेंत कितेंय सांडल्यार मोगाळ भाव भयण न्हू, जिणयेंत सलवणी अणभव करता, जिणयेंत देदस्पोर जाता, पूण आमचो विश्वास निरंतर देवाचेर दवरचो व्यक्ती आमी जावंक जाय. न्हय बगार हांव जिणयेंत सलवणी अणभव करता आसतना हांव पितिसपण आदारता. ह्या जिणयेंत सलवणी अणभव करता आसतना ह्या इतर देवळांक हांव भेट करता आनी थंयसर म्हज्या समस्यांक परिहार सोदता आनी देवाचेर अविश्वासपण आमी दाखयता. देखून देवाचे निरंतर विश्वास दवरूंक आपयता. देखूनच सांत पाऊल आपल्या पत्रान म्हणटा, फिलिप्पीकारांक बरयल्लें पत्र 3रो अध्याय 13वी वळ अशें सांगता, म्हाका बोळ दितल्या देवा संगी हांव सर्व संगती करूंक साध्य म्हणटा तो. हांवय म्हणूंक जाय, म्हजें बोळ ते देवा तावन येता आनी त्या देवाच्या बळान जिणयेचे कशेय कितलेय कश्ट संकश्ट हांव फूड करूंक शकता. कित्याक तें बोळ
म्हाका देव दिता. कीर्तन 145 वळ 18 अशी सांगता, आपणाक उलो मारतेल्यांक सर्वीस डान्स लागीं आसा. पळय मोगाचो न्हू, हो जावन आसा आमचो बरवसो. निरंतर देव आमच्या लागीं आसा म्हणलो बरवसो आमी दवरूंक जाय. दुसरो संदेश ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां मेळचो. एक जाणवायचो संदेश, आ मेसेज ऑफ वॉर्निंग. म्हजे विनय तुमी कांयच करूंक शकनात. मोगाचो न्हू, जेजू आमकां जागयता. जर हांव चिंता हांव म्हजेच तकी जियोंक शकता, ह्या संवसारांत म्हाका कोणाची गरज ना म्हणून आमी चिंता तर देव आज आमकां वॉर्निंग दिता, ह्या जागयता. देवा विनय आमी कितेंच करूंक शकना. आमी उडास काडया वेचीक पुताची ओपार. वेचीक पुताच्या ओपारेंत तो पूत चिंता, हांव आतां बापाय बरी हांव चलोवंक शकतलो, हांव बापाय बरी जियोंक शकतलो, आनी म्हाका म्हज्या बापायची गरज ना म्हूण तो चिंता. आनी तो म्हणटा, बापा म्हज्या आस्तीचो वांटो म्हाका दी. आनी तो पूत येता, पूण बापाय विने ताचे जिणे रितेन जाता आनी जिणेन तो चलवता, तो होगडायता. पूण निमाणे तो म्हणटा, हांव उठतलो, म्हज्या बापा सरशी वेतलो आनी म्हणटलो, बाबा तुजे आनी देवा विरोध आमी पाप जाय. जर जिणेंत हांव देवात हांव पयस आसा, जिणेंत देवात हांव हांवें फळ घेतल्या, देवात अविश्वासान आमी दाखयलां, तर हांवें म्हणूंक जाय, देवा तुजे विरोध हांवें पाप आदारलें. मोगाचो न्हू, देव आमचे तावन कितें आशेता? 3 संगत्यो जेजू आमचे तावन आशेता. एक, हर एका वेळार आमी देवाचेर अवलंबीत जाल्ली जिणे जियोंक, टू बी डिपेंडंट ऑन गॉड ऑलवेज. आमकां देवाचें उतर आमकां सांगता, सडी तुमकां दिलां, सडी तुमचे तावन विसारतले. म्हळ्यार आमी निरंतर देवाचेर अवलंबीत जिणे जियोंक. हांव जिणेंत जेजूचेर पातयल्लो व्यक्ती हांव जाता. कितें कस म्हज्या जिणेंतांत येवं दी, पूण देव म्हाका सर्वस्व. दुसरें संग जेजू आमचे दोन आशेता, आमची तालेंतां, आमची देणी आमकां देव दिता आसतना आमी चिंता आमी जिणेंत यशस्वी जाल्या म्हूण ना. मोगाचो न्हू, केन्ना देव आमचे संगी आसा तेन्ना मात्र आमी यशस्वी जाता. सक्कड संवसार आमी जोडनो, जर आमचो आत्मो आमी होगडायलो तर आमी कितें फायदो? आज मोगाचो न्हू, कोरोना उपरांत आमी वॅक्सीन घेतल्या उपरांत थंय हांगासर जावची हार्ट एटॅक आमी पळोवन आसा. ल्हान ल्हान भुरग्यांक सयत आज हार्ट एटॅक जातात. आनी जागेना बागार आमचे मरण केदाळा आमकां येता म्हणलें कळीत ना. जर हांव चिंता म्हणजे ते रेस्त प्रमुख व्यक्ती म्हणून म्हजेतल्याक हांव जियेता, देवाची विसर पडटा तर देव आमकां मोरच्या वेळार भेटता गे म्हणलें सवाल आमी विचारूंक जाय. तिसऱ्यान मोगाचो न्हू, सक्कड बरें जाता आसतना, आमच्या जिवितांत देव आशिर्वाद घालता आसतना साबारपोटी आमी देवाक वळखना, देवाक विसरता. हर एका वेळार देवाचेर विश्वास दवरची व्यक्ती जावंक आमी फुडें सरया. आमी देवा सोबे रावची व्यक्ती जावया. देखून आज आमची आध्यात्मिक जिणेचेर नदर घालया. पयल्यान म्हजे आध्यात्मिक जिणी, स्पिरिच्युअलिटी, म्हजे मागण्या जिवीत कशें आसा. सकाळीं सांजेची मागणी हांव कितल्या प्रमुखपणी म्हणजे म्हणटा. आयताराची हांवें मिसाचें बलिदान भेटोवंक आसा. साध्य तर हर एका दिसा म्हणलें बरें मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांवें आसा. कितल्या मापान म्हजे आत्मी जिणेंत लागू जावचें मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांव फुडें सरतां. देव आमच्या लागीं देवाच्या उतरां मरीफात हर एका घडये म्हणलें उलयत आसतना हें देवाचें उतर कितल्या मापान हांव वाचतां आनी आळटां. आनी निमाणें मोगाचो न्हू, पर्सनल प्रेयर, वैयक्तीक मागणें
मागणें म्हणल्यार हांवें देवा सोबें संबंध आसा करचो. आज म्हजो आनी देवाचो संबंध कसो आसा? हांव देवा कडेन एका इश्टा बरें उलोवंक शकता गी, तशें जाल्यार संबंदांत हांव रिकोण आसा गी. या देव म्हाका आणखी पयसुलो एकलो रियालिटी म्हणले बरें म्हाका भोगता. देखून म्हज्या आत्मीक परिपूर्ण करूंक आमी प्रयत्न करया. कुर्साचो सांजुवाव अशें म्हणटा, हो कितलो संतोश भरीत आत्मो देवाचेर बरवसून आसचो. हा कितलो संतोश भरीत आत्मो देवाचेर परिपूर्ण विश्वास दवरून आसचो. तर मग न्हू, आज आमी निरंतर देवाचेर विश्वास दवरची व्यक्ती जावया, देवाचेर परिपूर्ण फातीन दवरची व्यक्ती जावया आनी आमची स्पिरिच्युअलिटी, आमची आध्यात्मिकता, आमचे मागण्याचें जिवीत बरें करूं आनी देवा सोबें सदांच एका बऱ्या संबंधान जियोवचे व्यक्ती जावं फुडें सरया. तसो जेजू बाळगो आमकां हर एक लागीं ताच्या बेसावांनी बरोवन दी. आमेन. म्हज्या भावो भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मन तदसलें जावन मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता. हे आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुव्या. सर्वेस्पोरा आमच्या देवा दिन वसुव्या. सर्वे
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वतै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो, ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. आपल्या पास्काच्या गुटावरवी अजापाचे अजाप ताणे केले, पातकाच्या मरणांतली सोडवून ओ आमकां नवो वर्तमान फावो केलो. विंसून काढलेली कुळी यासक रायकुळ पवित्र राष्ट्र तुझी काशा परसा आमी जावंक पावल्या. सर्व तयात आमी तुजी कर्तुवां परगट करता. खित्या काळोखांतली भायर काडून तुझ्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सदळबारा संगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवा, रूप सगळी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय. रूप सगळी तुका जय जय. बापान खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जरम तुझ्या पवित्र आत्म्यात हाडून ही देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्ताची कूडो आनी रगत. आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच परी जवान जातसताने कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणी कर्राचें रगत. पातकाचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसोतू आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावर्तसो गुट परगटुव्याम. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही स्मारता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी वडास करता.
आणि वो जिवीत असो वंडो आणि सर्वनेची काल्स तुका समर्पितां तुझे मुखार येवंक तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचतां आणि जेजूची कूड आनी रग सेमतल्या आमा सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतां सर्वेस्परा आख्या पितुमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका पिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यांत ह्या आमच्या बाबा बहिणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां आंखवार मरिये देवाचे माये संगती बागेवंत तुजी सपती बागेवंत आनी सरुकाळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन आमच्या सडबंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवून गावुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संसारांत आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुखलेल्या तशे आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दीव नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बागन आमच्या सडबंदरा जेजू क्रिस्ताचे ने बरवशान अत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर नेमपून तुजे पवित्र सभेचे बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी रासवड चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन सम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो एकामेकाक शांती पाठोवया देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती शिळेच्या जीवनाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी
म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडल रगत म्हाका तुमच्या जिविताक आसा. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. ये जेजू सिमटाक तुका ये वेगी भोगता तुझ्या. तूं बरो गोडी तुझी शेळी घडी घडी राखता. तानभुके वेळी उपसून पडटा वेळी सोरो दिवून पोसता. गाडग्या हातान Burbuso muso zata Givegi au moktu sokarta Kalis moje Hashem rasa Ye Jesus Sejak tuka Givegi rasa rasa Ye Jesus sejak tuka Ye wegi bukta wayenya tuja. Uperoviam. Jezuचे नांव घेवन ह्या संवसारांत येवंक आमकां फावो कर. सर्गार तुका सस्नीक वाकणून आमकां पावय म्हण मागता. पुरत्या विश्वासान दवर
आमच्या खातीर मागात. आमकां तुमच्या मागण्याची गरज आसा आनी तुमच्या मागण्याच्या बळा त्या देखून आयचो नव्यानाचो निमाणो दीस सर्व याजकां खातीर आनी धर्मिकां खातीर दया कर मागात. आयच्या मिसाचे बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात बाप रुपेश तावरो, मंगळूर दिएसीचे याजक, प्रस्तुत पॉन्टिफिकल मिशनरी आयच्या मिसाच्या वेळार दिला. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा फादर. तशेंच जेदू बाळकाची सर आशिर्वादां तुमच्या वयर आमी मागता. देव बरें करूं फादर. फाल्यां फेस्ताचो पयलो दीस मिसाची आनी मिसाचे बलिदान ते आम्हा सर्वां खातीर भेटयतले. 14 आनी 15 फाल्यां आनी परवां जायतो लोक हांगासर येवचार आसता. ह्या निमते आमकां थोडे वॉलंटियर्सांची गरज आसा 2 दिसां खातीर. कोणी जाल्यार तुमच्या मदें वॉलंटियर जावन फेस्ताक 2 दिसांची सेवा तुमी दिवंक आशेतात तर तुमी तुमची नांवां म्हज्या उजव्या कुशनासच्या पार्लरांत थंयसर तुमी दिवची. फाल्यां सांजेर प्रत्येक जावन सांजेर मिसाक येता लागीं एक खालती विनंती. हांगासर ही आमच्या वाठारांत पार्किंगाचो अभाव आसतलो. कित्याक सगळ्या जाग्यार वयर आमी चेरां घालतले. पार्किंग 4 व्हिलरां पार्किंग केवल सकलच तुमी दोरी जाय पडटली. केवल ह्या जागांची मात्र वेहिकलां आमी भितर सोडतले. त्या देखून सगळ्या लागीं खालती विनंती. जाल्ल्या तितल्या जाणांनी 2 व्हिलरार येवचे नाजाल्यार पब्लीक ट्रान्सपोर्ट घेवन येवचें. 4 व्हिलर तुमी घेवन येवचें जाल्यार मार्गाच्या दोना कुशीन भायर मेन रस्त्यार तुमी तुमची वाहनां पार्किंग करियेत. चड प्रॉब्लम जावचें ना. तशेंच मार्च म्हयन्याच्या 7 तारखेतावन 17 तारखे म्हणसर आमी ह्या देव मंदिरांत तावन पवित्र पयण इस्रायलाक आमी करतले. आमचे याजक हांगा तावन 2 याजक सांगात आसतले. 7 तारखेर वचून 17 तारखेर आमी पाटी येतले. जॉर्डन, इस्रायल आनी इजिप्त हे 3 गांव आनी जेजू चल्ल्या त्या वाटेर आमी चलतले. सडीत माहेत तुमी आमच्या ऑफिसांत तावन घेवचें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादां. परतेने खालती विनंती आयच्या नव्या वेळार दयकन आमच्या खातीर मागात. देव बरें करूं. आशीर्वाद. सर्वेस्पोम तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोबे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मोन तुमचेर आशीर्वाद घालूं. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेनम. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावची येयलो. तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वयस म्हण नांव ताका फावो जालें. जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. इकडे बरं आमचे सर्व त्या सावा बाळका जेजूच्या पांयां तळा दवरया. विविध त्या सावा आमी घेवन आयल्या. आमची वैयक्तीक जिणेची समस्या, आमच्या कुटुंबात जिणेची त्या सावा,
आमच्या भुरग्यां बसो तूं पती पत्नी बसो तूं वडिलां बसो तूं कितें आमकां मागोवंक आसा समेच्या पांयां थळा दवरया आमचो वावर आमचें काम आमचो वेव्हार आमची कृशी बऱ्यान जावंक सोमेचो आदार आमी सोदया थोड्याच म्हयन्यांनी एलिसांव येवचार आसा सर आमची हक्कां राखून वरचो बरो सरकार येवचे बसून आमी मागया आज आमी प्रत्येक जावन धार्मिकां बसोन मागता याजक सिस्टरां धार्मीक भाव भयणी मिसावान वावर करन आसात सर्व धार्मिकां बसोत आमी मागया तशेंच आमची वैयक्तीक मागणी कितें आमकां मागोवंक आसा थंय बाळका जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया सर्व आमची तेसावां संगता घाल आमी मागया हे भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजबेदारांक उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता तुका पातील उलो मारतल्या सक्तान देन आयक सर बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज समखा येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन बोलेले समे तुझे संगता श्रेयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशीचे जेजूम आणि देवाचो पूत मनीस सलोम नमान मरिये कृपेन बोलेले समे तुझे संगता श्रेयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशीचे जेजूम आणि देवाचो पूत मनीस सलोम नमान मरिये कृपेन बोलेले समे तुझे संगता श्रेयामत तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुझे कुशीचे जेजूम आणि देवाचो पूत मनीस सलोम महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जेजो बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जेजो बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे हे अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक आकुलती इश्ट घाल म्हूण आमी तुजे मुखार पडोवंक मागता तुजे इतले बरबतून भरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सोदी नितल्यात्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कश्ट रसपण तुजे कुमोक आनी बुजोवन आमकां धाड बापा आणि पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुचाक सदां सर्वदा आमेन एकडे भरून आमी अर्गां दिवया फाटल्या 9 दिसां दावन आमी हांगासर येवन आसा जेजून आमकां फावो केलो बरो अवकाश आत्मीक स्पर्श आमी जोडचो विविध बेसावां आमच्या चिनयेचेर कुटुंबाचेर देवाण गेल्यांत आमी अर्गां दिवया आमच्यो सर्व आत्मीकता वाडोवंक आमकां बरो याजक धार्मीक भाव भयणी फावो केल्यांत आमी अर्गां दिवया आमकां मंगळुरान जायतीं जाणां धार्मिकां पळोवंक मेळटात देवाचे उदंड आशिर्वाद आमचेर आसा ह्या सर्व धार्मिकां पासून देवाक आमी अर्गां दिवया तशेंच आमकां मेळ्ळे उपकारी मौनपणी आमी आठोवया आमचे सर्व उपकार आठवून सांगता मागया ये बहुदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हड उपकारा खातीर आमी अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजी काकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पाती तुजेर आमी दवरता
तुझ्या जपाचे इमाचे मरिफात तुझे बख्श सगळ्यान विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुझ्या बाळपणा मान दिवं दीत अंतकांतली दैवी मज जोडून दीत ससुती आणि महिमा जावन बाळका जेजूक आमेन आशीर्वादम सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूम तुमचे रक्षण करूम तुमचे भितर रावूं आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं तुमकां वाठोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं तुमकां राखूं तुमचे वैत रावूं तुमकां आशीर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्मेची येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. वसोनेयान क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुका Jesu barka Immanuela तुझे चरणी आम्ही घेऊया पुढ्या तुका मी हसिता तुझे नाव वर्णिता तुझ्या उतरा प्रकाश लोकांवर माता जेजू बाळका इम्मानुएला मोरी उधरीसून घेतलो शिगुणाची माणिक जालो देवाक मानवून वाढलो पेल्या घरचे पावलो दैवी खानवा हेतून भरलो जेजू बाळका इम्मानुएला तुझे चरणी आम्ही दिव्यांनी पोटल्या तुका मी हसिता तुझे नाव वर्णिता तुझ्या उतरा प्रकाश लोकांवर माता जेजू बाळका इम्मानुएला मुखार पुत्रास आमकां बरी आशीर्वाद निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.